एकदा आम्ही हांगा दिल्ली गेल्ले स्कूल नॅशनल गेम्साक. सो आमकां एक थंय दिल्ली एक खंयच्या लोकल स्कुलान रावयल्ले क्लासरुमाचेर बेंचीचेर बॅट घालून न्हिदयल्ले आमकां. स्पेशली क्रिकेट खेळपा खातीर हांवें मैदानांतल्यान स्कूल जॉयन केलें, कित्याक थंय क्रिकेट बरें आशिल्ली, म्हटल्यार टीम बरी आसताली तेंची. ताका लागून तूं स्कूल चूज केलें. म्हाका म्हाजें बोट हें जाल्लें, हेअरलायन फ्रॅक्चर जाल्लो, अशें ट्विस्ट जावन असो फाटी येयल्लें बोट, आनी मागीर म्हाजो एंकल ट्विस्ट जाल्लो एकदां. This is Vaibhavi. Welcome back to another episode of Goa Platform. I know तुम्ही सगळे एक्साइटेड आशिल्ली क्रिकेटराचो इंटरव्यू पळोवपाक. So finally I am here with my friend Mohit Redkar. Hi. I am so happy to see you after so many years. आणि तुमकां सगळ्यांक सांगता की आमी दोगांय एक बरोबर क्लासीन शिकताली मैदान नतनान स्कुलान, आणि आता यू आर अ क्रिकेटर. ओ माय गॉड, सो प्राउड ऑफ यू. थँक्यू. क्रिकेटर्स आसात पळय, इनफॅक्ट जे स्पोर्ट्स पर्सन आसता तेंची वोकॅब्युलरी जी आसा, लँग्वेज मातशी हाय, एक त्यांचा लेवल मातसो वेगळो आसता. बट आय रिक्वेस्ट यू की तूं जे पॉडकास्टान उलयतलो पळय तो मातशें आमकां समजता तशें उलय, सो दॅट जे कोण भुरगे क्रिकेटर मुखार जावपाक सोदतात तांकां इजी पडटलें समजपाक. ओके. सो तूं आतां खेळटा फॉर रणजी ट्रॉफी, रायट? सो वॉट आर द स्टेप्स थंय पावपा खातीर, कितें स्टेप्स तुका घेवचे पडले? सो कशें आसता की स्टार्टिंगच्यान पयली एज ग्रुप खेळचे पडटा तुका. सो एज ग्रुपान स्टार्ट करता अंडर 14, अंडर 16, 19, 23, अंडर 25, मागीर रणजी ट्रॉफी. सो रणजी ट्रॉफी बेसिकली सिनियर कॅटेगरी. ओके. सो इफ तूं अंडर 14 एज ग्रुपाच्यान जर तूं बरें करत येयला जाल्यार मागीर तुका रणजी ट्रॉफी चान्स पडटा. रणजी ट्रॉफी सुद्दां म्हटल्यार फूल स्टेटींतल्यान फक्त 15 जाणांक चान्स पडटा. हय. सो म्हणजे एक स्टेटींतले 15 जाण. हय, 15 जाण. सो ते मागीर परफॉर्मन्स वायज चेंजूय जाता टीम. सो डिपेंड करता, इफ तू बरो करता जाल्यार तू खेळत रावता. एज तुवें 25 म्हणली पळय, कितें अंडर 25 म्हणली तुवें? सो तू अंडर 25 पर्यंत खेळत आशिल्लो? हांव एज ग्रुपाच्यान खेळत येयला. अंडर 14 खेळ्ळो, 16, 19, 23. सगळ्यात यंगस्ट खंयची? सगळ्यात अंडर 14. हय. सो अंडर 14च्यान स्टार्ट जाता बीसीसीआय टुर्नामेंट्स म्हणटा तांकां, बीसीसीआय बोर्ड टुर्नामेंट. सो ते अंडर 14च्यान स्टार्ट जाता. मागीर सगळे कंटिन्यू जाता. 16 जशी तू एज वाडटा पळय तशी ती एज कॅटेगरी वाडटा. 16, 19, 23, 25. इफ तू परफॉर्म थंय करता जाल्यार मागीर तुका रणजी ट्रॉफी पडटा. ना जाल्यार इफ तू 25 पर्यंत तू काय करना जाल्यार मागीर डिफिकल्ट जाता तुका रणजी ट्रॉफी खेळपाक. ओके. आनीक आतां पयली प्रॅक्टिसीस आसतात पळय, सो आतां रणजी ट्रॉफी म्हणल्यार तूं एक लेवलाचेर पावता, सो तेजे पयलीं अशे कसले बारीक बारीक गेम्स आसतले जेतून तुका पार्टिसिपेट करचें पडटा आणि मागीर तुका तो लेवल मेळटा. सो तो एक्झॅक्टली कितें आसतात? सो कशें आसता की डिपेंड करता. आतां इफ तूं कांयच खेळना बोर्ड मॅचीस अशें अंडर 14, 16 कांय एज ग्रुप खेळना, सो तुका लोकल मॅचीस आसता, अशें गोंयान लोकल मॅचीस जाता. सो इफ तूं थंय बरो करता जाल्यार मे बी तुका मागीर रणजी ट्रॉफीच्या प्रोबेबल्सान चान्स पडटा. डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी टिमीन म्हणा. इफ मागीर तूं प्रोबेबल्सान मागीर आमच्या मदींच मॅची आसता, प्रॅक्टीस मॅची, टू सी हू परफॉर्म्स. कोण परफॉर्म करता तो मागीर रणजी ट्रॉफी टिमीन ताका चान्स पडटा. आणि मागीर रणजी ट्रॉफीच्यो गेम्स खंय आसतात? रणजी ट्रॉफी गेम्स कशें आसता खबर आहा? सो होम अवे मॅचीस आसता कळ्ळें रणजी ट्रॉफी. सो समज आतां आमकां एक सिजनान 7 मॅची आहा, सो मे बी 4 होम मॅचीस, 3 अवे मॅचीस आसता. और कशें आसता 4 अवे 3 होम. सो होम मॅचीस म्हटल्यार कशें आसता, आतां समज आमी वर्सीस कर्नाटका खेळटा, सो आमी वर्सीस कर्नाटका, सो गोवा वर्सीस कर्नाटका खेळटा जाल्यार गोवान मॅच आसता. सो ज्या टिमीचें नांव फर्स्ट आसता पळय तेज्या होमान मॅच आसता. सो गोवा वर्सीस कर्नाटका, सो गोंयान मॅच. सो नेक्स्ट मॅच आमची समज तमिळनाडू वर्सीस गोवा, सो मॅच थंय आसतली तमिळनाडू तेंच्या होमार. कळ्ळें तुका? सो होम अवे एडवांटेज डिसएडवांटेज आसता दोगांयची. सो तशें चालू. आनी मागीर रावप बी खंय थंय? रावप बी आमकां स्टे आसता न्ही, बीसीसीआय स्टे दिता. स्टे सगळे तेंचेच आसता बीसीसीआयचे. ओके. सो रावपाक बी कम्फर्टेबल आशिल्ले थंय? हय, रावपाक बी कम्फर्टेबल आसता. पूण केन्ना अशें जाला की तूं मातसो अनकम्फर्टेबल खंय दवरला केन्नाय? हय, अशें जाला. एकदां आमी हांगा दिल्ली गेल्ले स्कूल नॅशनल गेम्साक. सो आमकां एक थंय दिल्ली एक खंयच्या लोकल स्कुलान रावयल्ले क्लासरुमाचेर बेंचीचेर बॅट घालून न्हिदयल्ले आमकां. सो ते एक कशें आशिल्लें. बट आतां जशें रणजी ट्रॉफी बी थंय आमकां बरो आसता, स्टे वगैरे सगळें बरें आसता. सो आनी आतां एनसीएक सुद्दां गेल्ले आमी, थंय सुद्दां आमकां स्टे बरें आसता. म्हटल्यार कशें एनसीए म्हटल्यार नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी. सो ते कशें आसता की आतां समज तूं परफॉर्म करता, एव्हरी एज ग्रुपाच्यान आसता ते, कळ्ळें? सो 14 नासता, 16च्यान आसता ते. सो तूं इफ परफॉर्म करता, स्पेशली आतां समज तूं रणजी ट्रॉफी परफॉर्म केलो की फूल ओवरऑल इंडियातले ते 20 ते 22 जाणां सिलेक्ट करता, कळ्ळें? सो तेंचो कॅम्प लागता, हाय परफॉर्मन्स कॅम्प म्हणटा ताका. सो तो डिपेंड खंय लागता. ह्या वर्सा आमचो कोयंबतूर लागिल्लो, तेच्या पयल्या वर्सा आमकां बेंगलोर लागिल्लो.
सो तो डिपेंड करता खंय लागता आनी थंय म्हटल्यार अशेंच कॅम्प आसता आमचो स्पेसिफीक प्लेयर्साचेर ते टार्गेट करतात आनी तेंचेर मागीर ते वर्क करतात एक म्हयनो 25 days कितले म्हटल्यार डिपेंड ते कितले हे करता तितले आणि त्यांना खंय रावप मागीर तेन्ना तेंचोच स्टे आसता थंय खंयच्या सगळ्यान बरें हॉटेल जे आसता त्या हॉटेलान दवरता ते स्टे तेंचो आसता ट्रॅव्हल बिवल सगळें तेंचेर आसता ओके बट आता एक खंयचोय सपोज एखादो भुरगो जर क्रिकेटर जावपाक सोदता जाल्यार त्याने एक्झॅक्टली कितें करप म्हटल्यार तेका स्टार्टिंगच्यान म्हटल्यार कशें आसता की तेका एज ग्रुपाच्यानूच स्टार्ट करचें पडटा खंयचोय क्रिकेटर आसलो जाल्यार एज ग्रुपाच्या अंडर 14 स्टार्ट करचें पडटा तुका अंडर 12 अंडर 14 सो डिपेंड करता की तूं एज ग्रुपाच्यान कितले बरो करत येयला सो इफ तूं अंडर 14 तुवें बरें केलें जाल्यार तुका मे बी फुडल्या वर्सा अंडर 16 चान्स पडपाक शकता अंडर 16 बरें केलें तशेंच 19 20 तशें डिपेंड करता म्हटल्यार स्टार्ट तेका अंडर 14 करचें पडटा अंडर 14 स्टार्ट केलो जाल्यार मागीर तो तशेंच फुडें वता ओके आय वॉन्ट टू नो अबाउट युअर चायल्डहूड की तुवें केन्ना चिंतलें की तुका जावपाक जाय म्हणून क्रिकेटर आनी कितें केलें तुवें मागीर आफ्टर दॅट सो कशें आसलें की म्हाजो पप्पा पयलीं क्रिकेट खेळटालो आनी तेका अशी खूब अशी उमेद आशिल्ली पयलींच्यान म्हळ्यार खेळपाची बट तो ती लेवल पर्यंत खेळपाक पावना सो तेजें अशें एक स्वप्न आशिल्लें की म्हळ्यार तेणें म्हाका खेळोवपाक जाय आसलो तेका क्रिकेट आनी तेका आवड सो तेणें म्हाका ल्हान आसतनाच्यान एक अकॅडमीन घातलेलो फातोर्डा बट तुका खंयच्यान आवड आयली ती सो म्हाका अशी पयलींच्यान म्हाका अशी म्हटल्यार आवड म्हळ्यार घरा आसतना खेळटालोच कित्याक घरा पप्पाची बॅटां बिटां आसतालीं सो तेन्नाच्यान म्हाका संवय आशिल्ली हरशी आनी म्हाका आवडटालें सो जसो हांव मागीर अकॅडमीन त्या जॉयन जालो तेच्या मागीरच्यान मागीर खेळोन फातोर्डा RCC म्हणून एक अकॅडमी आशिल्ली संदीप नायक सर म्हणून एक कोच आशिल्लो आमचो थंय सो थंयच्यान त्या अकॅडमींतल्यान मागीर खेळोन मागीर तो आमी स्कुलानूय खेळटाले महिलांतल्यान आसतना सो आनी स्पेशली क्रिकेट खेळपा खातीर महिलांतल्यान स्कूल जॉयन केलें कित्याक थंय क्रिकेट बरें आशिल्ली म्हटल्यार टीम बरी आसताली तेंची ताका लागून तूं स्कूल चूज केलें आनी हांवें एक तुजो फोटो पळयल्लो ल्हान बॅट घेवन तूं ल्हान आशिल्लो आनी बॅट घेवन तेच म्हणटा तुका की हांव घरा कडेन अशी बॅटां पप्पाची आसताली सो पयलींच्यान म्हाका संवय आशिल्ली अशी बॅट घेवन खेळपाची तुका याद आसा तुवें फर्स्ट बॅट खंय घेतिल्लें तें फर्स्ट बॅट म्हाका दिसता म्हाका पप्पान घेतलेलें म्हाका दिसता पणजेच्यान हाडलेलें तेणें फर्स्ट बॅट म्हाका तें म्हाजे कडेन अजुनूय आसा पूण तें प्रोफेशनल बॅट म्हणटा ते हय प्रोफेशनल म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक जी बॅटां दिता पळय मातशे हलके आसता ते आनी सायजूय ल्हान आसता बॅटाची आतां ही बॅटां तरी व्हडली ते मे बी इतले आसतले ल्हान भुरग्यांची ते अजून आसा तुजे कडेन अजुनूय आसा म्हाजी जितली बॅटां आशिल्ली ती जितली सगळी म्हाजे कडेन आसा अजून आनी फर्स्ट प्रोफेशनल बॅट केन्ना घेतलें तर तुवें फर्स्ट प्रोफेशनल बॅट हांवें घेतलें तेन्ना हांव अंडर 16 खेळ्ळो तेन्ना अंडर 16 आमी खेळपाक हैदराबाद गेल्ले सो हैदराबाद घेतिल्लें हांवें म्हाजें बॅट फर्स्ट बॅट हांवें घेतलेलें एज यू सेड की तुका भुरगेपणांतल्यान क्रिकेट खेळपाक आवडटाली सो तुका ती एश्युरिटी खंयच्यान आयली की आपूण क्रिकेट खेळून सेटल जावपाक शकता म्हणून सो कशें आशिल्लें की ल्हानपणाच्यान खेळत येयल्लो सो जेन्ना हांव अंडर 19 खेळ्ळो अंडर 19 हांवें म्हाजें अंडर 19 लास्ट इयर आशिल्लें सो त्या वर्सा हांवें म्हटल्यार खूब बरो परफॉर्म केल्लो सो तेन्नाच्यान म्हाका अशें दिसलें की मे बी इफ हांव आनी हार्डवर्क केलें ऑर आनी मातशे एफर्ट्स घातले क्रिकेटीन जाल्यार मे बी आनी बरे रिजल्ट्स मेळपाक शकता सो तेन्नाच्यान हांवें म्हटल्यार अशें चिंतलें की हांव म्हाज्या स्वताक आनी 2 वर्सां दितलो की 2 वर्सां म्हटल्यार फक्त क्रिकेटीचेर फोकस करतलो कळ्ळें आनी सो तशें करत येयलो आनी कशें आसता की इफ तूं एक लेवल खेळ्ळो की रणजी ट्रॉफी खेळ्ळो कंटिन्युअस तूं आतां समज रणजी ट्रॉफीक तूं पूण कितले एजीचो आशिल्लो खेळटा आसतना हांवें रणजी ट्रॉफी डेब्यू केलो लास्ट इयर तेन्ना तूं कितें लास्ट इयर हांव रणजी ट्रॉफी डेब्यू 21 वर्साचो 21 वर्साचो आशिल्लो हय सो लास्ट इयर मागीर आतां ह्या वर्सा परत खेळ्ळो सो कशें आसता की तुका स्वताहून ती भितरल्यान फिलींग येता एकदां की मे बी तूं हांगा बिलोंग करता ह्या गेमीक सो मे बी अशें सेटल्ड अशें म्हणपाक शकना कित्याक तूं काय सांगपाक शकना की अशें कितेंय जावपाक शकता केन्ना आनी क्रिकेट म्हणल्यार कॉम्पिटिशनूय खूब आसता मेन म्हटल्यार की इफ तूं परफॉर्म करना तुका स्ट्रेट अवे भायरूय मारपाक शकता सो तूं सेटल्ड असो नासता बट तुज्या हातीन कितें आसता तें करपाक शकता तूं म्हटल्यार तूं परफॉर्म करपाक शकता बरो सो जें तुज्या हातीन आहा तें तूं करपाक शकता पूण तूं म्हणटा आतां परफॉर्म करपाक शकता बरो पूण एकदां आमचो दिसूय बरो आसना कित्याक हरशी प्रॅक्टीस करता तेन्ना बरें खेळटात पूण जेन्ना तूं ग्रावंडार वता तेन्ना एकदां तें जायच ना सो मागीर तेन्ना कितें कशें आतां तेन्ना कशें जाता की एक तूं सदांच वचून मॅचीन बरो करतलो अशें ना एवरी मॅचीक तूं परफॉर्म करतलो एवरी इयर तूं परफॉर्म करतलो एक वर्स तुजें बरें वचना एक टुर्नामेंट तुजो बरो वचना सो थंयच्यान तूं कमबॅक कितलो बरो करता म्हटल्यार त्या हितूंतल्यान तें तुजेर आसता म्हटल्यार तूं तेच जें जालें तेच घेवन बसतलो हय खूब फावटी जशें की म्हाजो ह्याच वर्सा तुका एग्जांपल दिता ह्या वर्सा म्हाजो मुश्ताक अली म्हणून एक टुर्नामेंट जाता T20 थंयच्यान IPLाचेर बी सिलेक्शनाचेर थंयच्यान सो म्हाजो तो तितलो बरो वचून आशिल्लो मुश्ताक अली सो मागीर थंयच्यान
म्हाका अंडर-23 खेळपाक धाडलो तेंच्यांनी, कित्याक एक टुर्नामेंट आशिल्लो अंडर-23 आणि हांव अंडर-23 खेळपाक शकतालो ह्या वर्सा. सो अंडर-23 धाडलो. सो थंय म्हाका एकूच आशिल्लें म्हाज्या तकलेन की म्हाका कसोय करून हांगा परफॉर्म करपाक जाय, कित्याक फुडल्या टुर्नामेंटाक म्हाका बरो पडटलो मागीर. सो थंय हांव फूल इंडियान सेकंड हायस्ट विकेट टेकर आशिल्लो आनी लीग स्टेजान हायस्ट विकेट टेकर आशिल्लो. सो तुज्या मेंटॅलिटीचेर डिपेंड करता तें, म्हणजे आतां समज तुजो एक टुर्नामेंट बरो वचूना, सो तूं तेच घेवन बसतलो काय तूं तें विसरून आनी फुडें कितें बरें करपाक शकता तेजेर फोकस करतलो. बट एक्चुअल आतां सोर्स ऑफ इन्कम कितें ऑफ क्रिकेट प्लेयर जावन कितें इन्कम सोर्स? इन्कम म्हटल्यार कसो आसता की मॅच फीज मेळटा आमकां, कळ्ळें? पर मॅच अमके मेळटा. सो एज ग्रुपाक कमी आसता, रणजी ट्रॉफीक सगळ्यांत बट चड एज आसता. ग्रुपाकूय आसता तर आसता. एज स्कुलांतल्यान बी खेळटात स्कुलांतल्यान नासता, फक्त बोर्ड मॅचीजाक, फक्त बोर्ड मॅचीजाक आसता. सो बीसीसीआय दिता मॅच फीज. सो अंडर-14-16 एज ग्रुप आसता तांकां मातशें कमी आसता. बट रणजी ट्रॉफी जेन्ना तूं खेळटा पळय तेन्ना तुका मॅचीक म्हटल्यार तुमची मॅच फीज बरी आसता. सो ते एक आसता. आनी कशें आसता आतां जे गव्हर्मेंट जॉब्स आसता पळय, जशें की इन्कम टॅक्स, मागीर सेंट्रल एक्सायज आसता. सो तूं इफ बरो परफॉर्म करता जाल्यार ते तुका टार्गेट करता आनी तुका जॉब ऑफर दिता. स्पोर्ट्स कोटा जॉब म्हणटात ताका. डायरेक्ट जॉब मेळटा तुका. तुजे कडेन क्वॉलिफिकेशन आसूं नासूं. इफ तुजे कडेन क्वॉलिफिकेशन आसा जाल्यार तुका बरो पोस्ट मेळटा, डायरेक्ट वयलो ऑफिसर पोस्ट मेळटा. सो इवन इफ तू प्लेयर नासले तू गव्हर्मेंट जॉब इफ समज आतां तूं खेळटा, तुका जॉब मेळ्ळो आनी मागीर तू खेळटा खेळटा तुजे परफॉर्मन्स जावन तुका भायर मारलो टिमींतल्यान, सो तुका एक तो बॅकअप आसता न्ही की तुका जॉब आसा म्हणून. बट तो जॉब सुद्दां मेळपाक खूब डिफिकल्ट आसता. जॉब सुद्दां म्हटल्यार कसो आसता, खूब रेरली मेळटा. सो समज गोंयान चडशे ना, गोंयान नाच स्पोर्ट्स कोटा जॉब गोंयान नाच. सो भायरूच मुंबय, बँगलोर, अशें चेन्नय, गोंयान जॉब ना. बट तो एकूच मनीस सुद्दां टार्गेट जावपाक खूब त्रास पडटा, टार्गेट जावपाक डिफिकल्ट जाता. सो तेच न्ही की रिस्क आसा. तूं क्रिकेट खेळटना तुका रिस्क आसता, कित्याक तूं जेन्ना खेळटना तुका शिक्षणाचेरूय तुका फोकस करपाक मेळना. तुका फूल टायम म्हटल्यार ट्रेन करचें पडटा, खेळचें पडटा. सो रिस्क आसतात. बट इफ म्हटल्यार कशें आसता की तुका आवडटा आनी तें तूं करता म्हणटा तें जालें ना जाल्यार तूं एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड आसता. समज आतां तुका ते रिस्क घेवपाक शकता तूं, हय नशिबाचेर आसता. पूण तुका केन्ना अशें फील जालां की क्रिकेट खेळून आपलें पोट भरपाना, सो आतां नॉर्मल एक जॉब केल्लो बरो? ना, म्हाका अशें फील अशें जावना. बट कशें आसता की अशें आतां सद्या हांव 23 वर्साचो आसा, सो हांव तितलें चिंतना असलें की फुडें कितें जातलें, मागीर कितें करतलो. सद्या आतां म्हाका जें आवडटा तें हांव फक्त करत आसा, जें आवडटा जें म्हाका बरें दिसता. इफ हांव परफॉर्म करता जाल्यार हांव खेळटलो, म्हटल्यार कंटिन्यू करतलो. इफ परफॉर्म करना जाल्यार म्हाका ड्रॉप मेळटलो. बट म्हाका क्रिकेट खेळपाच्यान कोण स्टॉप करपाक शकना. सो जें म्हाका आवडटा तें हांव करतलोच, कळ्ळें तुका. सो तेंच म्हणटा तुका की अशें रिस्क आसताच. तूं आतां कितेंय करता, समज नॉर्मल सुद्दां तूं कितें करता, क्रिकेटूच न्ही दुसरो सुद्दां स्पोर्ट्स खेळटा, रिस्क आसता. प्लस इंजरीचो रिस्क आसता. इंजरी जाली जाल्यार मे बी तूं करियर एंडींग इंजरी जावपाक शकता. मे बी तूं इंजरी जाली 1 वर्स डायरेक्ट तुका भायर आसता, सर्जरी करची पडटा. सो तशे रिस्क आसतात. बट तुजे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता न्ही. पूण आतां जे कोण क्रिकेट खेळटात पळय तेंचे खातीर एक खंयचे एजीर ते सेटल जातात, जे कोण खेळत आसात ते कंटिन्युअस? बट तुज्या अकॉर्डिंग सांग. म्हाका दिसना खंयचो क्रिकेटर असो सेटल जाता ज्या म्हणसर तो कंट्रीक रिप्रेझेंट करता, इंडिया खेळटा त्या म्हणसर. बिकॉज इवन तूं रणजी ट्रॉफी खेळटा सुद्दां जाल्यार तुका जर प्रॉपर असो सेटल असो जावपाक जाल्यार तुका एक 7-8 वर्सां कंटिन्युअस खेळची पडटली रणजी ट्रॉफी. सो दॅट तूं म्हटल्यार यू हॅव इनफ कितें म्हणटा तें इन्कम की तुज्या फॅमिलीक पळोवपाक शकता. एक 7-8 वर्सां खेळ्ळो जाल्यार मे बी जावपाक शकता. बट एक असो प्रॉपर असो तूं म्हणटा की सेटल जावपाक शकता क्रिकेटर जाल्यार रिस्कानूच तुवें फुडें वचप तितून. मागीर तुका भंय दिसना तर? भंय दिसना. बट त्यो आतां प्रॅक्टिसीस आसतात पळय त्यो कश्यो आसता? कित्याक आतां MS धोनी फिल्मान आमी पळयता पळय की तो कामूय करता मागीर तो प्रॅक्टिसेकूय वता. सो तें एक्झॅक्टली तो हें कितें आसता? आतां तुवें असो तूं एग्जांपल दिलो MS धोनी मुवीची. सो तेका सुद्दां तो जॉब मेळिल्लो आसता रेल्वेजान पळय, तो सुद्दां स्पोर्ट्स कोटा जॉब आसता. सो तांकां कशें आसता, तूं डिपेंड करता ट्रान्सफर खंय आसा. तेजो ट्रान्सफर अमक्या जाग्यार आसलो की तांकां थंयच प्रॅक्टीस करची पडटा. बट इफ आतां नॉर्मली तूं विचारता जाल्यार तुका दोनी इक्वली बॅलन्स करचें पडटा, की फिटनसूय करचें पडटा, तुका स्कील वर्कूय करचें पडटा. कित्याक तूं इफ फीट ना जाल्यार तूं मागीर ते रणजी ट्रॉफी 4 दिसाच्यो आसता. 4 दीस, दिसाक 90 ओव्हरी. सो तुका 90 ओव्हरी फिल्डार रावचेच पडटा, तुका भायर येवपाक मेळना 4 दीस. आनी वॉट इफ कितें एक्सिडेंट जालो तुका
इंजरी जाली Injury जाल्यार जाली तुका जाल्यार. भायर येवपा मेळटा. इंजरी जाली जाल्यार भायर येवपा मेळटा, ना जाल्यार तुका 4 दीस तुका ग्राउंडारूच रावचें पडटा वतान. बट केन्ना तुका जाल्या इंजरी? इंजरी खूप कॉमन, म्हळ्यार नॉर्मली जायत आसता प्लेयरांक. स्पोर्ट्सान तरी म्हाका दिसता खूप कॉमन इंजरी, किती बारीक जाल्या तुका? म्हाका म्हाजे बोट हे जाल्ले, हेअरलायन फ्रॅक्चर जाल्लो, अशें कसो? ट्विस्ट जावन असो फाटी येयल्ले बोट, आनी मागीर म्हाजो एंकल ट्विस्ट जाल्लो एकदां. मागीर म्हाका बॅक स्पॅझम जाता, नी म्हटल्यार अशें जायत आसता नॉर्मली, इंजरीज जाताच. सो ते इंजरी जावन सुद्दां मागीर तुका म्हटल्यार डिपेंड, नेक्स्ट डे सपोज गेम आसा जाल्यार मागीर कितें? म्हटल्यार इफ तुजे कडेन जाता जाल्यार तू खेळपाक पडटा, तुका म्हटल्यार नाजाल्यार खेळपाक मागीर कितें शकता. सबस्टिट्यूट बी आसता? हय सबस्टिट्यूट, बट इफ सबस्टिट्यूट केलो जाल्यार ताका खेळपाक मेळना. म्हटल्यार फक्त फिल्डिंग करप, ओ. बॅटिंग बॉलिंग काय मेळना. बॅटिंग बॉलिंग फक्त केन्ना मेळटा, आतां न्यू रूल काडला, ICC न्यू रूल काडला. सो तो कसो आहा की बॅट्समॅन समज कोणाच्या तकलेर बॉल बसलो आनी ताका म्हटल्यार अशें मातशें अशें दिसना ऑर कितें असो प्रॉब्लम जाता, तकली दुखता, जाल्यार चेंज करपाक मेळटा, नाजाल्यार नॉर्मल तुवें खेळप. पूण त्यो मॅचीस असतात पळय त्यो खंयच्याय टायमार आसता. सो मे बी सपोज तूं स्कुलान वा कॉलेजीन आसा आनी एक्झाम आसा, मागीर कितें? आतां हांवें तरी म्हाका स्कुलाच्यान तरी हांव एक मॅच आसा जाल्यार हांव फर्स्ट प्रायोरिटी मॅच एग्जाम मिस करत आसलो. आतां सुद्दां हांव जेन्ना फर्स्ट म्हटल्यार आतां कॉलेजीन आशिल्लो तेन्ना सुद्दां म्हाका टायमूच मेळनासलो एग्जामी आन्सर करपाक. आनी कशें जातालें, एवरी टायम जेन्ना एग्जाम आसताली तेन्नाच मॅचीस आसताल्यो. सो एवरी टायम तशेंच क्लॅश जाताले. सो एक कितें तरी म्हाका चूज करचें पडटालें की एक तर एग्जाम आन्सर करपाक वच, नाजाल्यार हेका मॅचीक वच. मागीर सो तूं कितें करता? हांवें कितें केल्लें सांग, बेसिकली 10th 12th एग्जाम आशिल्ली पळय, सारकी इम्पॉर्टंट एग्जाम आशिल्ली, ती एग्जाम हांवें आन्सर केल्ली कशी करून. मॅचीस सुद्दां आसल्यार हांव ती एग्जाम आन्सर करचेंच पडटालें. मम्मा म्हटल्यार करूच म्हणटाली, कित्याक तेन्ना 10th 11th टायमार शुअर नाशिल्लो न्ही की हांव फुडें खेळटलो सारको की ना. हय. सो आन्सर करचीच पडटाली. बट आतां फर्स्ट इयर सेकंड इयर कितें जातालें की तुका परत आन्सर करपाक मेळटा, तुका आनी एक अटेम्प्ट आसता पळय फुडें सुद्दां मिस केली जाल्यार. सो फर्स्ट प्रेफरन्स हांव एकाच दितालो. आनी मागीर ते बॅक बी आन्सर करतालो? डिफिकल्ट जातालें, कित्याक ह्या वर्सा म्हळ्यार लास्ट इयर एक्चुअली हांव कोविडा टायमार सगळे पेपर आन्सर करून क्लियर जावपाचो ऑनलायन. हां. बट म्हाज्यो तेन्ना मॅचीस आशिल्ल्यो, सो म्हाका ऑनलायनूय आन्सर करपाक मेळना एग्जाम, कळ्ळें. सो म्हाजे टोटल हांवें म्हटल्यार कोविड बी सोंपोवन येवन 12 पेपर आन्सर केल्ले बॅक. 12तलो एकूच क्लियर जाल्लो. सो 11 उरिल्ले. सो हळू करून आतां एक उरला, पळोवया केन्ना क्लियर जाता. आनी फिटनस म्हणून कितें करचें पडटा? फिटनस म्हणटा ते सुद्दां खूब तरेचे आसता आमकां. सो बेसिकली कशें आसता की आतां ऑफ सीजन चल्ला आमचो. सो ऑफ सीजना टायमार, ऑफ सीजन म्हणजे? ऑफ सीजन म्हटल्यार आतां सद्या मॅचीस बिचीस कांय नासता. मॅचीस आमच्यो स्टार्ट जातल्यो सप्टेंबराच्यान, हां. कळ्ळें तुका. सप्टेंबराच्यान आमचो सीजन स्टार्ट जाता, ओ. कळ्ळें. आतां गोंयान पावस पडटा म्हटल्यार चडूच पावस पडटा. सो कशें जाता की आमकां प्रॅक्टीस करपाक बी चड मेळना. सो आमी फिटनसाचेर चड लक्ष दिता. लायक कशें पावर ट्रेनिंग आसता आमची, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आसता, मागीर कंडिशनिंग आसता. कंडिशनिंग म्हटल्यार रनिंग बेसिकली. सो आमकां क्रिकेट म्हटल्यार तुका टिमीन येवपा खातीर सुद्दां रणजी ट्रॉफी तुका एक टेस्ट आसता, ती क्लियर करची पडटा, फिटनस टेस्ट. ती तूं क्लियर करना जाल्यार तुका मोस्टली ते कन्सिडर करना. योयो टेस्ट म्हणटात ताका, योयो टेस्ट. सो ती तुका हे करची पडटा, क्लियर करची पडटा योयो टेस्ट. सो मागीर अशेंच नॉर्मली आमकां एक दीस स्ट्रेंथ जीम आसता, एक दीस रनिंग आसता, ऑल्टरनेट दीस आसता, एक दीस स्ट्रेंथ, एक दीस रनिंग, स्ट्रेंथ रनिंग. आतां फिटनस तुवें म्हणलें, आतां इतले भुरगे जे आसतात, कितलेशेच जाण आसतात जे क्रिकेटर जावपाक सोदता. सो तांकां सगळ्यांकूच चान्स मेळटा. सगळेच जाण हार्डवर्क करता आसतले, सगळेच एक्झाम चुकोवन वतात आसतले, फिटनस फूल तुवें सांगलें तो सगळे करता आसतले, पूण मागीर सगळेच पावता अशें ना न्ही. क्रिकेटर थोडेच जातात. तेच म्हणटा न्ही. आतां इवन आतां इंडिया टिमीन पळयल्यार तुका इंडियाची पॉप्युलेशन कितली आहा. सो मेन इंडिया टिमीन फक्त 15 जाणांक चान्स पडटा. सो तुका तेच म्हणटा की एक म्हटल्यार तूं एकदां अशें कशें आसता की एक प्लेयर खूब हार्डवर्क करता बट ताका मॅचीन रिजल्टूच मेळना. सो मे बी तो फुडें वचून क्रिकेट खेळपाक सोडटा, कितें दुसरे जॉब करता. सो तेच म्हणटा रिस्क आसताच तुका. एकदां नशिबाचेरूय आसता. थोडे कशें आसता की काय प्रॅक्टीस करना, एकदां थोड्या भितर नॅचरल आसता, बॅटिंग बॉलिंग नॅचरल आसता. सो काय प्रॅक्टीस करना, काय ना, डायरेक्ट वयता मॅचीन, बरें करतात, परफॉर्म करतात, खेळटात. तें आसा. नशिबाचेरूय डिपेंड करता खूब की तूं खंयच्या टायमार केन्ना परफॉर्म करता तो. बट तुका केन्ना अशें डिसअपॉइंटमेंट जाला की आपल्याक मेळटा आशिल्लीच खेळपाक, पूण तुज्या हातीक आयिल्ले कडेन गेली ऑपॉर्च्युनिटी? अशें हें अशें जावना. बट लास्ट इयर कितें जाल्लें, लास्ट इयर म्हाका इंडिया एचो कॉल येयलो, इंडिया ए टीम एशिया कपा खातीर. सो तेन्ना इंडिया ए टायमार म्हटल्यार कॉल कसो येयलो, बट हांव रिजर्वान आशिल्लो. सो सामको क्लोज न्ही
की रिझर्वान आणि म्हणल्यार 15 आनी आमी 3 जाण भायर आशिल्ले रिझर्वान. हा सो आनी आमी श्रीलंका ट्रॅव्हल करपा आशिल्ले टिमी वांगडा. पयलीं आमकां सांगिल्लें की आमी श्रीलंका ट्रॅव्हल करतले टिमी वांगडा. बट लास्ट मोमेंट कितें केलें तेंच्यांनी की टुर्नामेंट ल्हान आशिल्लो, चड दिसांचो नाशिल्लो. सो आमकां तेंच्यांनी बँगलोरूच दवरले आनी जे 15ची टीम आशिल्ली ती गेली. ओ कळ्ळें तुका? सो आमकां पयलीं असो होप्स दिलो तेंच्यांनी, म्हटल्यार आमकां सगळे आमची नांवाची इंडिया जर्सी नांवाची बी सगळे नांव नंबर सगळे घेतले. बट लास्ट मोमेंट काय मेळना, रिझर्वान आशिल्ले म्हणून. अशें जाता तर पूण मागीर तेन्ना सामकें हें जायना मनाक. जालें बट काय करपाक शकना न्ही. तो म्हटल्यार अशें दिसतालें की आमी म्हटल्यार घरा बी सांगून दवरिल्लें हांवें की नांवाची जर्सी येतली हे ते, बट लास्ट मोमेंट येवंकूच ना. पण तुका घरान कशी सपोर्ट करता? घरान खूप ल्हानपणाच्यान मम्मा, स्पेशली मम्मा आनी पप्पा खूप सपोर्ट केला तेंच्यांनी. बिकॉज युजली गेम बी म्हणल्यार एक हॉबी कशी पळयतात पळय, हय म्हटल्यार ल्हान आसा म्हणून खेळटा अशें. म्हटल्यार म्हाका दिसता की तूं कितेंय कर, पेरंट्साचो सपोर्ट खूप हे जाता, इम्पॉर्टंट जाता. कळ्ळें? सो म्हाका ल्हानपणाच्यान मम्मा पावयताली, हाडटाली. तुका खबर आसतलें की ती म्हाका बसीन सुद्दां बरें, म्हाका डायरेक्ट स्कुलांतल्यान डायरेक्ट व्हरपा पण तूं येताली. आसनाशिल्लो चड स्कुलान. हय चडसो स्कुलान. तेंच तुका सांगतालो न्ही की स्टडीज आनी क्रिकेट मातशें तुका बॅलन्स करपाक डिफिकल्ट जाता. बट तूं इफ बॅलन्स करता जाल्यार बेस्ट. बॅलन्स पूण करता तूं शिकतालो बी तेन्ना मागीर? शिकतालो हांव. म्हटल्यार आतां हांवें म्हटल्यार ऑलमोस्ट ग्रॅज्युएट जालो हांव ऑलमोस्ट. सो म्हटल्यार करतालो हांव मातसो. म्हटल्यार म्हाजें कशें आशिल्लें की हांव इफ शिकलो न्ही 1-2 दीस मातसो बसून जाल्यार म्हाका याद उरतालें तकलेन. हांवें युजली पयलें जे क्रिकेटीचे कोच बी आसता पळय ते खूब स्ट्रिक्ट आसतात. कित्याक इवन ते कराटे शिकोवपी या जे कोच टायप कोण आसतात पळय ते सगळे स्ट्रिक्ट आसतात. सो तुजो कोच कसो आशिल्लो? आमचो कोच कसो आशिल्लो सांग? ल्हानपणाच्यान हांव एकूच कोचा कडेन आसा. सो कशें तो बी स्ट्रिक्ट आशिल्लो, खूप स्ट्रिक्ट आशिल्लो. म्हटल्यार तो कसो की स्ट्रिक्ट इन द सेन्स की तो तुजे कडल्यान करून घेतालो, की समज ताका कितें जाय तुजे कडल्यान की तुज्यान तो कॅलिबर पळयता, तुजे कडल्यान करून घेतालो. आनी आमचें कशें आशिल्लें. पूण आतां तूं जेन्ना क्रिकेट शिकपाक वतालो पळय तेजे पयलीं तुका मातशी नॉलेज पूण आशिल्ली क्रिकेटीची? हय मातशी म्हटल्यार नॉर्मल पळयतालें. बॅट घेवन खेळपाचें. बॉलिंग काय बॅटिंग आवडटा? म्हाका दोनी. म्हाका हरशीं आतां हांव बॉलिंग ऑलराउंडर, बट म्हाका बॅटिंग आवडटा चड बॉलिंगे पेक्षा. ओके. सो कशें आशिल्लें की नॉलेज आशिल्ली म्हणजे कशें की आमी मॅचूय पळयताले, पप्पाय खेळटालो. सो घरा कडेन आमी म्हटल्यार बेश्टो पप्पाक बॉलिंग घालप बॅटिंग. सो म्हाका नॉलेज आशिल्ली तशी. आनी कशें जातालें की स्टार्टींग आमी ल्हान आशिल्ले न्ही. सो सर आमकां तितलेंच म्हटल्यार फक्त आमकां बेजीक शिकयतालो. सो जे आमचे सिनियर आशिल्ले पळय, सो तेंकां आमी पळयताले आनी ते मार खाताले, स्टंपान मार खाताले ऑर अशें कितून मार खाताले. सो आमी पळोवन हांसताले तेंकां तेन्ना. बट जेन्ना आमी थंय पावले आनी आमकां जेन्ना पडपाक लागले पळय तेन्ना सारकें कळपाक लागलें की आतां जे आमच्या मागीर सुद्दां आतां जे ज्युनियर आसा पळय ते आमचेर हांसता आसतले, आमी कशे हांसताले तेन्ना. ओ म्हणल्यार मारूय खाला? मार खूप खाला. मार खावनूच आमी आतां शिकले आनी अशें जाल्या. मार खावनाशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसना आमी इतले पावताले. आनी आमचो जो कोच आसा. आनी मार खातीर रडना आशिल्ले तर तुमी? रडटाले तर. एकदां म्हाका याद आहा की अशें कितें तरी जाल्लें आनी बॅटिंग करतना म्हाका सरान असो मारलो एकदां आनी हांव असो बॅटिंग करता आनी म्हाज्या दोळ्यांतल्यान अशी दुकां खेळटाय बी आनी दुकांय खेळटा एका सायडींतल्यान. पूण आमकां आतां टिचर बी मारता तेन्ना आमकां राग येता पळय सामको. राग येता. तापयल्यार बी खूब राग येता. बट कशें जाता की काय म्हणपाक शकना न्ही कोचाक. मे बी त्या टायमार राग येता आसतलो मागीर तशें घेवन बसना. सो तुजो एकूच कोच आशिल्लो? हय पयलींच्यान म्हाजो एकूच कोच. तूं रणजी ट्रॉफीक बी जसो खेळ्ळा पळय तसो आनी खंय खेळ्ळा? सो रणजी ट्रॉफी खेळ्ळा हांव. एज ग्रुप ते सोडून दी. एज ग्रुप खेळ्ळा. रणजी ट्रॉफी खेळ्ळा. लास्ट इयर देवधर ट्रॉफी खेळ्ळा. मागीर इंडिया एच्या रिझर्व्जान आशिल्लो हांव. मागीर आमचे ह्या वर्सा अंडर-23 हाय परफॉर्मन्स कॅम्पान आशिल्लो. सो स्पेशली देवधर ट्रॉफी म्हटल्यार म्हाका दिसता ती व्हायट बॉलान सगळ्यान म्हटल्यार बोर्ड मॅचीजान सगळ्यान हाय सगळ्यान टॉप हेजेर ती येता. देवधर ट्रॉफी म्हणटा ती. सगळे इंडिया प्लेयर, IPL प्लेयर सगळे आसता थंय. हय. म्हणल्यार कितें एक्झॅक्टली ती? सो कशें आसता की जो 50 ओव्हर टुर्नामेंट जाता आमचो. 50 ओव्हर टुर्नामेंट तितून कोण परफॉर्म करता तेका थंय देवधर ट्रॉफीक चान्स पडटा. देवधर ट्रॉफीन कशें आसता झोन वायज टिमी आसता. सो साऊथ झोन, नॉर्थ झोन, ईस्ट झोन, सेंट्रल झोन तशें ओवरऑल. सो तितून कशें आसता आतां साऊथ झोनान म्हटल्यार सगळे कर्नाटका, तमिळनाडू सगळ्यो व्हडल्यो स्टेट्स येता. गोवा मागीर हैदराबाद हे सगळे. सो तितूंतले ह्या 6-7 स्टेटींतले फक्त 15 सिलेक्ट करतात. सो ते 15 म्हटल्यार ओवरऑल सगळे झोनातले 15. सो तेंच्या मदीं एक टुर्नामेंट जाता. सो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो मागीर तुजो थंय? एक्सपिरियन्स म्हाका दिसता अजून मेरेन हांव जितलो खेळ्ळा सगळ्यान बरो एक्सपिरियन्स म्हाजो थंयच आशिल्लो.
सो कशें आशिल्लें की सगळे इंडिया प्लेयर आमच्या टिमीन तर इंडिया प्लेयर आशिल्ले. वॉशिंग्टन सुंदर आशिल्लो, मयांक अगरवाल, गोंयचे कितले जाण आशिल्ले? गोंयच्या हांव एकटोच आशिल्लो. हय. आनी दुसरो आशिल्लो अर्जुन तेंडुलकर, बट तो प्रोफेशनल म्हणून खेळटा गोवा. सो मागीर रिंकू सिंग आशिल्लो जो सध्या इंडिया टिमीक खेळटा. बाकीचे खूब जाण आशिल्ले, सगळे आशिल्ले, ऑलमोस्ट सगळे फूल टीम. शिवम दुबे आशिल्लो, सगळे आशिल्ले. सो थंय सुद्दां कशें आशिल्लें की आमच्या टिमीन वॉशिंग्टन म्हटल्यार म्हाजो कॉम्पिटिटर टिमीन वॉशिंग्टन सुंदर आशिल्लो, जो आतां करंटली इंडिया खेळटा. सो म्हाका 11 चान्स पडपाक डिफिकल्ट आशिल्लो, म्हटल्यार प्लेइंग 11 खेळपाक. सो जो आमचो कॅप्टन आशिल्लो मयांक अगरवाल, ताणें म्हाका सांगिल्लें की इफ आमी क्वॉलिफाय जाले ऑर मे बी क्वॉलिफाय जायना जाल्यार तुका आपूण एक तरी चान्स दितलो, हे ताणें म्हाका सांगलेलें स्टार्टिंगच्यान. सो जाले 1-2-3 मॅचीस आनी कंटिन्युअस 3 मॅचीस जिखले. सो आमी स्ट्रेट अवे क्वॉलिफाय आशिल्ले. 3 मॅच जिखल्यार तुमी स्ट्रेट अवे क्वॉलिफाय डायरेक्ट हितून फायनलीक. आनी कशें आशिल्लें की खूब शॉकिंग आशिल्लें म्हाज्या खातीर. आनी फुडें ऑपोजीट सगळे इंडिया प्लेयर खेळटाले, म्हटल्यार हांवें सेंट्रल झोना वांगडा डेब्यू केल्लो. सो हांवें चिंतून आशिल्लें अशें की इतलो बरो वयतलो म्हणून म्हाजो डेब्यू. आनी हांवें त्या मॅचीन 3 विकेटी काडलेल्यो बी. म्हटल्यार रिंकू सिंग जो तेन्नाच IPLान सारको नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करून येयल्लो. मागीर वेंकटेश अय्यर, तोय बी IPLान खेळोन येयल्लो आनी तो इंडिया खेळिल्लो. आनी एकटो करण, तिगूय जाण इंडिया प्लेयरांची विकेट घेतली. आनी म्हाका अशें रुमार वचून न्हीद पडनासली, म्हाका असो बिलीव जायनासलें की हांवें कितें केलें काय म्हणून. सगळ्यांचे फोन येताले हे ते. असो एक्सपिरियन्स सगळ्यान बरो एक्सपिरियन्स आशिल्लो म्हाज्या लायफांतलो. आनी सगळ्यान बेस्ट मॅचूय आशिल्ली म्हाज्या लायफांतली ती. सो मुखार तुजी ड्रीम कितें? ड्रीम म्हाज्या कंट्रीक रिप्रेझेंट करपाचें. सो म्हटल्यार म्हाका दिसता सगळ्या क्रिकेटरांचे ड्रीम तेच आसतले की कंट्रीक रिप्रेझेंट करपाचें. वर्ल्ड कप अशें न्ही, बट कंट्रीक वर्ल्ड कप खेळप ते बी एक खूब व्हडलो अचिवमेंट एक क्रिकेटरा खातीर. बट कंट्रीक रिप्रेझेंट करप, ती इंडियाची जर्सी घालप, तीच खूब असो. आतां उरल्या तुजी. हय, ती उरल्या. आतां हे व्हडले व्हडले जे क्रिकेटर्स बी आसात पळय, विराट कोहली म्हण या बाकीचे, तांकां न्ही एडवर्टायजमेंट मेळटा. सो ती एडवर्टायज तांकां कशी मेळटा? सो ते एडवर्टायजमेंट सुद्दां कशें आसता की एक तांकां कॉन्ट्रॅक्ट आसता. जसो विराट कोहलीचें तुवें नांव घेतलें, सो ताका MRFाचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा. तो बॅट तेंचे स्टिकर लावन खेळटा, पॅड्स ग्लव्स सगळे. सो MRF ताका पे करता, ते स्टिकर मारपाकूच बॅटार आपल्या ते ताका पे करता. कितले पे करता, मे बी क्रोर्स आसतले, कितले आसतले. आनी एडवर्टायजमेंट कशें आसता, आतां समज आतां तूं खेळटा, तूं बरो परफॉर्म करता, तुका एक कंपनी जी मॅनेज करता प्लेयर्स पळय, ती तुका हे करता, सायन करता. कोण ना कोण मॅनेज करता. सो ते सायन करता आनी ते तुका डील हाडटा. म्हटल्यार आतां समज एक कंपनीक तुका अप्रोच करपाक, सो ते तेंच्या थ्रू येता. सो मे बी ते तेंच्या कडेन उलोवन ते सगळे फिक्स करून तेंचे कितें आसा ते मागीर तुका तुजे कडेन येता. ओके, म्हळ्यार पयली मॅनेज कोण करता तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करता आनी मागीर ते कितें अप्रूव बी कितें करपाचें ते मागीर ते करून सगळे ते पैशांचे सगळे सायन कॉन्ट्रॅक्ट करून मागीर ते तुजे कडेन. ते बी ते पळयतात की डील कशी आसा, बरी आसा, हे ते ओवरऑल पळोवन मागीर येता. सो डायरेक्ट तुका हे अप्रोच करपाक शकना जे ऍड करपी. सो तुजो रोल मॉडेल कोण? रोल मॉडेल म्हटल्यार हांव 2 जाणांक हे करता की एज अ इन्स्पिरेशन म्हणून घेता. एक विराट कोहली आनी एक हार्दिक पांड्या. सो विराट कोहली बिकॉज तेजे वर्क एथिक्स सगळे ओवरऑल, तो आपलो फिटनेस सगळे, आनी तो इतली वर्सां कन्सिस्टंटली असो ज्या लेवलाचेर तो सध्या आसा ते तेज्या खातीर. आनी हार्दिक पांड्या मे बी म्हाका तो आवडटा, तो ज्या तरेन खेळटा त्या तरेन, मे बी तेजी स्टायल, तेजी ड्रेसिंग. हय, हार्दिक पांड्या हय पयलींच्यान. म्हटल्यार तो जेन्ना फेमस जालो पळय, मागीर तेजी ड्रेसिंग सेन्स बरी. केन्ना मेळ्ळो म्हणून ताका? मेळ्ळो ताका एकदां. ज्या दिसा मेळ्ळो त्या दिसा म्हटल्यार ज्या दिसा मेळ्ळो म्हटल्यार हांवें फोटो क्लिक केलो हेच्या वांगडा पयलीं. सो कशें जालें की आमी कॅम्पाक आशिल्ले बेंगलोर, आनी इंडियाची एशिया कपाची टीम थंय प्रॅक्टीस करपाक येयल्ली. आनी आमकां तेंच्यांनी बोलिंग घालपाक आपयल्लें थंय त्या टिमीक. सो बोलिंग सगळी जाली, आमी चेंज करून गेले. आनी तेन्ना हार्दिक येवना बॅटिंगाक. हांव रावलो की येतलो फोटो काडटलो म्हणून. कितले वेळ येत ना. लास्टाक आमच्या वांगडा एक प्लेयर आशिल्लो, तो गुजरात टायटन्साक खेळटालो आनी हार्दिक तेन्ना गुजरातचो कॅप्टन आशिल्लो. सो तो ताका वळखतालो. सो हांवें ताका सांगलें इफ हार्दिक येयलो म्हाका मातसो मेळय म्हणून. सो ताका सांगून दवरिल्लें. एट लास्ट हांवें ताका पळयलो येताना आनी म्हाका असो फूल हांव आबूज, म्हाका काय कळत ना कितें करूं तें. सो ताणें ताका सांगलें की तुज्या वांगडा फोटो काडपाक सोदता. सो म्हाका दिशिल्लें तो नॉर्मल असो यो म्हणटलो आनी हात दितलो म्हणून. बट हांव स्टेजी कडेन गेलो, ताणें म्हाका डायरेक्ट असो हग केलो आनी हांव 2 मिनटां खातीर म्हाका कळोंकूच ना कितें जालें तें. आनी मागीर मागीर फोटो काडलो बी. मागीर जालो हांव फोटो काडून रुमार गेलो आनी पयलीं मम्माक फोन केलो हांवें. मम्मा तुका कितें वॉट्सॅपार कितें धाडटा तें पळय म्हणून. मम्मा पयलीं आबूज जाली कितें जालें काय म्हणून, कित्याक हांव सारको पॅनीक जावन फोन केलो तिका. मागीर तिका फोटो धाडलो. ती खूब एक्सायटेड, कित्याक म्हळ्यार म्हाका तो खूब आवडटालो पयलींच्यान हार्दिक पांड्या.
आणि विराट कोहली बरोबर विराट कोहली वांगडा बी बाकीच्या वांगडा ते फोटो काडपाक मेळना आमकां, कित्याक सांग जेन्ना ते गेले पळय बॅटिंग करून तेन्ना आमी दुसऱ्या नेट्सान बॉलिंग घालताले आनी थंय फोन व्हरपा अलाउड नासता. सो मे बी तो त्या म्हणसर गेलो. विराट, रोहित शर्मा सगळे त्या म्हणसर गेले. पण सगळ्यांक पळोवपाक मेळत तुका. सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळें. ओके, आता एक गेम खेळुया, फन सेगमेंट जेनजी स्लँग. सो हांव तुका थोडीशी वर्ड सांगतले, तेजे तुवें मिनींग गॅस करपाचो. ओके. डेटर व्यू. कोण? डेटर व्यू. डेटर व्यू. स्प्लिट कर दोन्ही उतरां आनी चित. रेट हर व्यू तशें कितें आसा? डेटर व्यू. डेटर व्यू. हय. डेटर व्यू कळना? ना, काय सुचत ना डेटर व्यू. ओके, डेटर व्यू म्हणल्यार तुवें तुज्या डेटीक वता पळय कोणा बरोबर, तेजे चलयेचे ते व्ह्यूज. तुझे व्ह्यूज इंटरव्यू घेवप. म्हणल्यार तू डेटीक कोणा बरोबर वता पळय थंय क्वेश्चनार क्वेश्चन करत रावप, तुका कितें आवडटा म्हणल्यार इंटरव्यू टायप जाता तो. डेटिंग, हय, तो डेटर व्यू. ओके, नेक्स्ट एफोर्ड डेटिंग. एफोर्ड डेटिंग. तुझ्या म्हणजे कशें म्हणटा तुका, म्हाका दिसता तुका खबर आसा, चडूय अशें टॉप क्लास अशी जी हाय मेंटेनन्स चेडवां असतात तांकां डेट करप ना, तुज्या एजी आसा तांकां तशें कितें. म्हणल्यार एफोर्ड डेटिंग म्हणल्यार तुज्या डेटीक वता पळय तर पयली बजेट सेट करप. नेक्स्ट लव्ह बॉम्बिंग. कितें येता तकलेन? मे बी दोग जाणां मदीं आनी एकटे कोण येयले और आनी एकटो कोण येयलो, थर्ड पर्सन. लव्ह बॉम्बिंग म्हणल्यार मोगान अशें फास्ट म्हणल्यार मोग जावपाक टायम लागता न्ही, तितून फास्ट मोग जाता. सगळें फास्ट उलोवप फास्ट, नंबर एक्सचेंज करप फास्ट, मोगान फास्ट करप फास्ट. नेक्स्ट सॉफ्ट लॉन्चिंग. वो तुका कळपाकूच जाय. सॉफ्ट लॉन्चिंग कितेंशें दिसता? झिरो आयडिया. सॉफ्ट लॉन्चिंग म्हणल्यार कोणाक डेट करता पळय तेका प्रायव्हेट दवरप भितर, आनी सॉफ्ट लॉन्चिंग म्हणल्यार तेका सॉफ्टली हळू लॉन्च करप. सॉफ्ट लॉन्चिंग. नेक्स्ट कफिंग सीझन. बट हे आता तुका हे करता पळय तुका खबर आशिल्लें कफिंग म्हटल्यार कितें आसता? कफ म्हणल्यार कितें, आमकां थंडी बी जाता पळय, एक सिझना खातीर जाता कफिंग सीझन. कफिंग म्हणल्यार हँडकफ. कफिंग सीझन म्हणल्यार कितें सांग, जशें थंडी जाता पळय थोडे पिरियड ऑफ टायमा खातीर, तशें गर्लफ्रेंड सोदप या बॉयफ्रेंड सोदप, पार्टनर फॉर शॉर्ट पिरियड. आनी लास्ट हे सामकें इझी, तुका कळपाकूच जाय, शूट युअर शॉट. म्हटल्यार अशें तीर मारून सोडप ते लागल्यार लागले ना. हय, सारकें आसा, तू तीर मारप पूण सामकोच फाटल्यान लागप, की जाय ते जायून. ओके, सो दॅट इज इट. थँक्यू सो मच तूं आयलो म्हणून, अँड विश यू व्हेरी गुड लक. येस, थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी. लास्ट तू कितें सपोज मेसेज दितलो जाल्यार लोकांक, भुरग्यांक असो मेसेज असो म्हटल्यार असो सांगतलो की जे तांकां आवडटा, जे तुका करपाची आवड आहा तेच करत रावल्यार म्हटल्यार कशें आसता की खूब जाणांचे म्हटल्यार डिफरंट आसता. थोड्यांक अशें हे करपाचें, थोड्यांक डिफरंट स्पोर्ट्सान इंट्रस्ट आसता, थोड्यांक स्टडीजान इंट्रस्ट आसता, बट जे तुका मनांतल्यान करूंशें दिसता तें तुवें करत रावचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक मे बी तुका रिजल्ट ना मेळत तितून, बट तुका तो हॅपीनेस आसतलो की आपूण आपल्याक जे आवडटा तें करत येयला आनी तें करता. सो मे बी ते एक हे दिवपाक शकता. आनी यंग जे क्रिकेटर्स आसा तांकां सांगपाक शकता की गेमीच्या म्हटल्यार टुवर्ड्स द गेम डिसिप्लीन रावप हे खूब इम्पॉर्टंट. म्हटल्यार तूं शॉर्टकट्स मारपाक शकना गेमीन, म्हटल्यार ते तुका मे बी शॉर्ट पिरियड ऑफ टायमा खातीर तुका हेल्प करतले, बट लॉंग पिरियड ऑफ टायमा खातीर तुका मागीर डिफिकल्ट जाता. स्ट्रगल खूब इम्पॉर्टंट. येस, दॅट्स इट. आणि प्लीज डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.